मिनेसरा सांग्यान प्राथमीक आरोग्य केंद्रात लायट नाशिल्ल्यान अपघातांतले एके जखमी बायलेचेर मोबायलाचे उजवाडात उपचार करपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो। ताचेर थळावो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायान जाप दिल्या। सुभाष म्हणटा लायट ना जाल्यार लायटीची वाट पळयत बसपाचें, ते परस मोबायलाच्या उजवाडात उपचार सुरू करप हेच योग्य न्ही काय म्हणून सुभाष फळदेसायाचो परतो प्रश्न। टॉर्च घेवचो पडटा आनी ते टॉर्च घालून मारले जर जायत आतां आमी मेडिकल रिसर्चर न्ही किंवा मेडिकल फिल्डा भितर कितें करप ना तें आमकां खबर ना। एखादे वेळ लायट ना आनी नॉर्मली पसून कितेंय जर टॉर्च घेवन करता जर जायत आमी लायट येता म्हणल्यार रावप काय त्या डॉक्टरान ताका तातडीन फर्स्ट एड किंवा उपचार करप हो प्रश्न आसा। आमी पळयतले की इफ देर इज अ फ्रिक्वेंट फेल्युअर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सांगेम जाल्यार आमचे कडेन केन्नाय कंप्लेन येवपाक केन्नाय खंय कसलेय गोश्टीक जाले जर जायत इतली एग्रेसिवली वचपाक जायना। वी हॅव टू गिव टायम फॉर ऑल सिस्टम्स टू बी इन प्लेस। आतां सांगे सारख्या भागांत भितर PHC आमी बांदतात आनी ताका CHCचोय दर्जो दिवपा खातीर आमी पत्रव्यवहार केल्लो आसा, मिनिस्टरा कडेन उलयल्ले आसा। सो जेन्ना CHC जातले, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जातले PHC वेल्यान जाल्यार अपग्रेडेशन जालें, नवी बिल्डींग आयली आनी आमकां नवे स्टाफ मेळटले, नवे डॉक्टर मेळटले, नवी सवलती मेळटल्यो। त्या खातीर सगळें एका रातीन भितर शक्य जायना। हांव निवडून